आमचे ते फिशींग बॅन 2 म्हयने आसता, जून 1 to 31 जुलय आयज सोंपता. आनी आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंट सगळे रेडी आहा. सगळ्यो जेटीचेर जे सोयी जाय त्यो सोयी आहा, सगळे क्लीन आहा. आनी आयच्यान रातच्या 12 मिडनायट जे फिशींग एक्टिविटी आहा ती चालू जावपाक कांय हरकत ना. आनी ते ऑटोमॅटिकली जे स्टेक होल्डर आहा ते फिशींग चालू जाता. सगळे रेडी आहा, हे फाल्यांच्यान स्टार्ट करता. आणि LED हे LED ना, हे फावट LED करूंक गावचे ना. आमी स्ट्रिक्ट वॉच आसतलें आनी कंपल्सरी LEDचे बंद आसता. मजगती कुडबण जेटीचेर नेटान तयारी चालू आसा. हेल्थाचे आमचे जे सरकारान जे केलां प्रिकॉशन्स घेवपाचे. तुमकां मावथ जी आसा जो रिवराक कनेक्ट जाता थंय तुमकां त्रास जातालो ते ओपन जाला आतां. ते प्रॉब्लम मरे लास्ट 40 वर्सां हे सरकारान हेजेर आजून पसून कांयच करूंक ना. आयज ते फकत सांगता एनवायरमेंट एसेसमेंट जावंक ना आनी तशें परमिशन मेळोवंक ना. होच आन्सर आसा कितलीं वर्सां जालीं. कुडबण जेटी आतां सुरू जातली आनी थंय सामके मायग्रंट चड आसात जाल्यार ते तुमी कशें टॅकल करतले, कितें हे केल्या प्लॅन कितें हे केला न्हू. कुडबण जेटी पळय आसा पळय ती PAC बार्ली अंडर येता. सो केन्नाय आमची वर्करांची तिका गरज पडत जाल्यार आमी थोडे वर्कर तिणें मागल्यार आमी थंय धाडटा. कित्याक आमचे वर्कर आहा ते मातशे एक्सपिरियन्स आहा. सो केन्नाय कितें करता ती डॉक्टर जी इंचार्ज आहा ती आमच्या वर्करांचे हेल्प मागता. सो आमी ते एक स्पेशल ड्रायव्ह करपाक आमचे वर्कर थंय धाडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.